फुडल्यान येवन कित्याक काडपाक जाय तो युरिन रे बाबा You will come, ladies first. No कशाला नसतं Not broken like that. Yeah. Bro, Ben. इतना फुडला तुम्ही काय bro? किती या राजून ना माझा दोघांचा व्हिडिओ काय पुढे या माझे अरे बाबा मध्ये येऊ नका म्हणजे राईट सो तेव्हा सांगा पळय हय हय पाटे अरे अरे रितेश पाटे ए भाई भाई ओय भाई मत फाटले फाटे सर अशोक सर सर ते पडते हा पळय सर सर हा तसे असे राहते पडतात लिंबू नाही झाला हा ते वाटी वाटी मला मेसेज डाललेले वचून ॲम्ब्युलन्स म्हणून ते काढलं ॲम्ब्युलन्स होती रेडी करा
एवढं बाकी होतं इथून कोण ना सर सर्व देत नमस्कार. आज एका बऱ्या कार्यक्रमाक आमी सगळे हांगा एकत्र आसात. आजच्या ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आमचे गोंय राज्याचे डायनामिक हेल्थ मिनिस्टर बाबू विश्वजीत राणे, आमच्यो NTPCच्यो रिजनल डायरेक्टर ज्यांनी हे सगळे आपल्या CSR फंडांतून आमकां सगळ्यांक 19 इन्क्लुडींग 17 एम्ब्युलन्स, 2-3 गाडयो वेगळ्या हाका मेडिकल ट्रान्सपोर्ट करपाक, 2 कार्डियक एम्ब्युलन्स अशे तरेचे काही जवळ 6 कोटीचो प्रोजेक्ट हो आमी डिमांड केल्लो आमच्या DMCची ऑथॉरिटी आणि आमचे हेल्थ मिनिस्टरान रिक्वेस्ट केले प्रमाणे प्रोजेक्ट केले हाका पास जालो. पूण मातसो आमकां तो एम्ब्युलन्स येता म्हळ्यार तो उशीर जालो. हा जो एम्ब्युलन्स आमी हेल्थाच्या GMCच्या हातांत दितात ते पळोवन खूब आमकां उमेद जाता. कारण गोंय हे एक ट्युरिस्ट राज्य. आमची लोकसंख्या जरी कमी असली परंतु इवन महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाचे आम्ही काही जिल्हे आम्ही कॅटर करतात. त्यामुळे आज जी ॲक्सिडेंट जालो की आमचे 10 मिनटां भितर एम्ब्युलन्स पावता. आज जो ताफो जो एम्ब्युलन्स दिला तातूंतल्यान ॲक्सिडेंटाच्या जाग्यार पावपाक आमकां आनी इल्ले बेगीन पावतले आनी खुबशे लायव्स वाचूंक शकतले. त्यामुळे हांव NTPCचे पूण म्हाजो आभार मानता. त्याच बरोबर आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आणि जो GMCचो स्टाफ आणि खास करून हेल्थाचे डायरेक्टर सगळे ऑफिसर ज्यांनी हो प्रोजेक्ट हाडपाक भरपूर मदत केल्या, कश्ट पयसले ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ही ल्हानशी संदी आमकांय मेळ्ळी हे सगळे इनिशिएट करपाक. त्यामुळे खूब आनंद जाता की आमचें हॉस्पिटल हे नामांकीत देशांत जरी एम्स ना जाल्यार एम्सच्या बरोबर ताचे पेक्षा फुडें आमी हॉस्पिटल GMC आनी इतर हे सगळें काम करतात. गोंयांत जी हेल्थाची वेवस्था ती सुंदर आसा आनी आमचे डायनामीक हेल्थ मिनिस्टर बारीक लक्ष दवरून हेल्थाच्या बाबतींत खंयच कॉम्प्रोमायज करना, एक बरी गोष्ट आसा. आनी त्यामुळे सगळ्या स्टाफाक आनी सगळ्यांक परत एकदां देव बरें. आयज आमकां ते एम्ब्युलन्सीस आतां श्री श्रीपाद नायक जे आमचे सगळ्यात सिनियर भारतीय जनता पक्षाचे आमचे नेते आणि त्यांच्या माध्यमांतल्यान आमचे 108 आनी स्ट्रेंथन करपाक आतांच न्हू तुमी पळयले आसतले ते गेल्या 4.5 वर्सां त्यांनी जायते आमकां एम्ब्युलन्सीस आनी हे आमचे लायफ सेव्हिंग इनिशिएटीव स्ट्रेंथन करपाक तेंचो प्रयत्न ते चालूच दवरल्या. आनी आयज आमकां ALS, BLS आनी इवन फार्मास्युटिकल हे ट्रान्सपोर्टेशना खातीर आमकां गाडयो गावल्ल्यो आसा. रिजनल डायरेक्टर आमचे NTPC, आमची पुराय टीम, आमचे सुषमा आनी आमची पुराय टीम आमची 108ची आमी हे सगळे गाडी आमची फुडें व्हरूंक शकता. आनी आतां श्रीपाद नाईक साहेबान सांगलेलें आसा की आमी 10 मिनटां भितर आमी केटर करपाचो प्रयत्न आमी चल्ला. आमचें एक टार्गेट आशिल्लें की आमकां 100 एम्ब्युलन्सीस नवे आमी इलेक्शना पयलीं आमी रस्त्यार आमी हाडटले आनी लोकांचें जीवन आमी वाचोवपाचो आमचो प्रयत्न आमी करतले. प्लस आमी एमर्जन्सी रूम सगळे कडेन करपाचो आमचो ऑलरेडी इनिशिएटीव आमी चालू केल्लो आसा. आमचे जॉयंट सेक्रेटरी मिस्टर भट आहा, तांकां खबर आहा की आमी एक कडेन प्रत्येक तालुक्यान वेगळे तरेन आमी लायफ सेव्हिंग इनिशिएटीव आनी लोकां खातीर एमर्जन्सी केअर आनी स्ट्रेंथन करपाचो प्रयत्न करता. पूण आयज आमचे कडेन श्री श्रीपाद नायक साहेब आनी हेंची इनिशिएटीव हेंचे एक मार्गदर्शन आनी एक केंद्र सरकारान आसून आयज आमच्या गोंय राज्यान आमचे सगळे फेसिलिटी आमकां योग्य तरेचे तेंचे मार्गदर्शन, तेंचो तेंको आनी आयज इतल्या वर्सां ते राजकारणान आहा, मंत्री इतल्या वर्सां आहा आनी प्रत्येक टायम ते मंत्री जाल्ले आसा काय खासदार जाल्ले आसा गोंयचे जनतेक तेंच्या माध्यमांतल्यान आमकां आमचे वेगवेगळे इनिशिएटीव आनी लोकांचे जीवन वाचोवपाचे इनिशिएटीव स्ट्रेंथन करपाचो आमकां खूब तेणी मदत केल्ली आसा. आनी आमचे कडेन शब्द ना तांकां आभार व्यक्त करपाक. हांव मंत्री जालो तरी बी कोणाचे तरी मार्गदर्शन आनी कोणाचे तरी सहकार्य असल्या शिवाय आमी कांयच करूं शकना आमच्या राज्यात. आनी आमकां श्रीपाद नायक साहेबाच्या माध्यमांतल्यान हे आमकां संदी गावल्ली आसा. आयज रिजनल डायरेक्टर NTPC आनी NTPCचे हांव आभार व्यक्त करता की
त्यांनी आमकां हो सपोर्ट केल्लो आसा थ्रू श्रीपाद नाईक साहेब यांचे इनिशिएटीव आनी हे कंटिन्यूस त्यांचे इनिशिएटीव चालूच आहा CSR फंड खंय खंय गावता ते राज्याक दिवन आमचे वेगवेगळे इनिशिएटीव स्ट्रेंथन करपाक ते प्रयत्न करता आनी हांव तुमचे खरेंच आभार व्यक्त करता. टोटल कितले शॉर्टफॉल जाता आसले पळय ते? शॉर्टफॉल ना जातले सगळे तुका जे 100 सांगले ते 100 आमी अचीव करतले बाय नोव्हेंबर. सेंट्रल 50 सीट्स ते हा श्रीपाद नाईक साहेबा हांव एक मनशाचे ते न्हू ते सगळ्या लोकांनी ट्राय केल्ले आसा मुख्यमंत्रीन ट्राय केल्या श्रीपाद नाईक साहेबान ट्राय केल्ले आसा हांवें ट्राय केल्ले आसा JP नड्डा साहेबान ट्राय केले देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजीचे एक विचार हा की डॉक्टरांची सीट वाडोवंक जाय प्लस साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक ते म्हणटा की तुम्ही मेडिकल कॉलेज घाला पूण कितें आहा ते सगळ्या गोष्टी करपाक म्हणजे जे डॉक्टरची संख्या कमी आहा ते वाडोवपाक ते सीट आमकां वेगळे तरेन ते सीट वाडोवपाचो प्रयत्न करता म्हणजे डॉक्टराची कमी खंयच देशांत जावची ना आनी आयज केले आनी फाल्यां डॉक्टर तयार जातलो तशें ना हे त्यांनी केन्ना 5 वर्सां पयलीं नीती आयोगचे मॉडेलाच्या माध्यमांतल्यान ते वयता आनी कोणाक जर शंका त्यांनी नीती आयोगाचे कागदां बी सगळी वाचून घेवची आयज कितें आसता इलेक्शन जेन्ना येता जाय ते लोक कितेंय उलयता पूण आमी एक पळोवंक जाय की आमकां डॉक्टराची कमी आहा आनी देशाचे प्रधानमंत्री 15 वर्सां पयलीं आयज नीती आयोगाचे नीतीच्या माध्यमांतल्यान ह्यो गोष्टी कमी जावन प्रत्येक राज्यान इनिशिएटीव घेवपाची गरज आहा आमी इनिशिएटीव घेवपाची गरज आहा त्यांची विचारधारा जर फुडें व्हरसूंक जाय जाल्यार आनी आयज श्रीपाद नाईक साहेबा ते दिल्ली आसता ते कंटिन्युअसली त्यांची चर्चा JP नड्डाजी कडेन जाता आनी म्हाका खात्री आहा की आयज आमकां जे सीट गावल्या ते श्रीपाद नायका खातीर आमकां ते गावल्ले आसा आनी तुमकां खबर आहा की हांव तांकां खूब मानता आमचो मतदार 2 मतदारसंघांतल्यान आमी कमीत कमी जर 22 सीट असल्यार आमी 30% मतदान 2 मतदारसंघात तांकां दिता कित्याक तो गोंय खातीर तो एक राखणदार जो आहा आनी गोंयची जनतेचे बरे मागपी एकूच आमचो लिडर गोंयांत आहा तो श्रीपाद नाईक. आणि काल आम्ही पहिले की लोधा प्रोटेस्ट ना म्हाका हांगा हेल्थाचे विचारा बाकी सगळे तुका च्या बी दिवन घरा कडेन उलय आमी ते तुका जाय तेन्ना यो तूं तर ते 22,000 जॉब म्हटलेले पळय तुमचे हांव ते केन्ना तुका म्हटलें कितें उत्तर दिवंक जाय सगळे तुका च्या बी दिवन सगळे उत्तर Minister, दितात. you mentioned हांव काय that- नवीन मनीस न्हू. Minister, you mentioned that within a 10 minute the ambulance is to reach, but these days हांगा आमचो जॉईंट सेक्रेटरी फायनान्स हा हेल्थ हा आमी करता आतां 40 ऑलरेडी पावल्यो त्यांच्या माध्यमांतल्यान आमच्या माध्यमांतल्यान आयज आयिल्ले आसा आनी 60 आमकां कमी जाता कित्याक खुबशे गोष्टीचेर आमकां लक्ष दिवंक जाय जातले ते तेंचो सहकार्य but there is a delay every time. No, there won't be delay, but there is. I will take you with me. When are you free? I will take you to meet other states, and you see whether in 1 hour also if ambulance comes. Here at least 10-15 minutes plus minus it happens. Thank you.